वाळपैन थिएटर उबें जाता. पालिकेचे बिल्डिंगेन सिनेमा थिएटर उबारपाचें काम चल्लां. थिएटर जातलें म्हूण तरणाटे उमेदीर. वाळपय थिएटर जातालें बरें जातलें. वाळपयची मातशी प्रगती जातली, लोकांकूय बरें पडटलें केन्नाय टायमपास येवन पळोवपाक बीन. सो म्हाजे दृश्टीन तरी ती एक बरी गोश्ट आहा. ओके. सो पयलीं भुरग्यांक त्रास जाता म्हणजे मातशें पयस वयचें पडटलें न्ही, पणजे नाल्यार म्हापसा म्हण नाल्यार हितून बिचोल बी वयचें पडटलें न्ही. सो ते तशें पळोवंक गेल्यार पयस पडटलें आमकां. हांगसर लागच्या लागीं अशें कांय ना न्ही. सो त्या दृश्टीन खूब चांगली गोश्ट आहा. तुमी खंय वताले अशें? हांव बीन पणजेच वयतालें न्ही, आयनॉक्सान नाल्यार हांगा ते सम्राट. हांगा जातालें बरें जातलें आतां. पालिकेच्या सीओन कामाचें इन्स्पेक्शन केलें. GSUDAचें काम पुराय जालें काय थिएटर पालिकेक दितले. उपरांत रोखडेच टेंडर काडून थिएटर चलोवपाक दितले. पार्किंग धरून सगळी बरी वेवस्था केल्या म्हूण पालिकाय उमेदीर. सप्तका भितर काम पुराय जावंक शकता. The work is in progress and they have given me 1 week's time for completion of the work. Screen सगळे घालेले आहा तेंच्यांनी, फकत फ्लोरिंगाचें कितें काम चालू आहा. Theatre is a very long pending demand of the public. I think very soon, within a week's time, the theatre work will be completed. And theatre is having capacity of 130 seaters. And just after the completion of the theatre work, we'll go for the tendering process so that it can be started as fast as possible. And that is also a revenue system for the municipality. With that, we can gain more revenue. And even the parking system is already made, arrangement is already made in the basement of this building. So parking, all things can be done over there. Travel all the way to Mapsa, Panjim to go and see the movies and all. When the facility is available at the doorstep, people 100% come here. And it is quite an AC also, AC hall. Maybe it's just 130, but okay, people can come and see the movie and go. They don't have to travel all the way to Mapsa, Panjim or Madgaon. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेने.